आम्ही पणजेकार बॅनरा खाला पणजी महापालिका वेंचणुकेत उमेदवार उबे करतले, ताचेर चेपण येवचे न्हय म्हण योग्य वेळार नांवां जाहीर करतले अशी माहिती उत्पल पर्रीकारान दिली। मजगतीं सर्गेश्री मनोहर पर्रीकर आसतना ताचो पूत म्हण आपूण केन्ना खंयचें पद घेतना कोणी पळयला जाल्यार ताचें उदाहरण हाडून दाखयल्यार आपूण घरा वता अशें आव्हान उत्पल पर्रीकरान केलें। पणजे महानगरपालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर 11 मार्चाक वेंचणूक जावपाची आसा आनी ताचो निकाल 13 मार्चाक जातलो। ह्या फाटभुंयेर बाबूश मनसनाद पॅनल आनी हेर अपक्ष उमेदवारांनी लेगीत तयारीक सुरवात केल्या। मजगतीं बाबूश पॅनलाक हरोवपा खातीर उत्पल पर्रीकारान आमी पणजेकार ह्या बॅनरा खाला वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां। हरमल वाठारात चलपी शिंदळकी वेवसाय प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या हवालदार आनी कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी बदली केल्या। हवालदार राजेश शिरगांवकार आनी कॉन्स्टेबल सर्वेश मांद्रेकार हाची पणजे पुलीस स्टेशनांत बदली केल्या। पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकार हांणी हो आदेश जारी केल्ल्याचें कळटा। सोमारा हरमल वाठारात चलपी शिंदळकी वेवसायाचो पुलिसांनी पर्दाफाश करून 8 चलयांची सुटका केली। एका दलालाकूय अटक केल्या। फोंड्या पोट वेंचणूक जावपाची आसा। ह्या फाटभुंयेर भाजप काँग्रेस आप पक्षा कडल्यान तयारेक नेट आयला। फोंड्या पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष व्यंकटेश दादा म्हणटा, गरज पडल्यार अपक्ष उमेदवारी लडयतलो, पूण आप पक्षात कसोच प्रवेश करचो ना। अशें म्हणीच आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायकान केल्ले उलोवपांत कांय तथ्य नाशिल्ल्याचेंय सांगलें। मांडवी न्हंयत नव्यान परवानगी दिल्ल्या कसिनोक प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा ह्या संघटनेन तीव्र विरोध केला। एनजीटीच्या निर्देशा प्रमाण गरजेचे आशिल्ले रिव्हर कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी अहवाल सादर करचे पयलीं ही परवानगी दिल्या असो आरोप संघटनेन केलो। पर्यावरणी नेम मोडून नव्या कॅसिनोक परवानगी दिवप ही एक गंभीर बाब। देखून कसिनोक नव्या दिल्ली परवानगी बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी संघटनेन केला। घोगळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारात सील केल्ली गुन्नी गुलिस्तान मस्जिद उक्ती केल्या। मस्जिद समितीन दिल्ले निवेदन आनी रमदानाच्या फाटभुंयेर शांतीकाय दवरपाचें आश्वासन दिलें। उपरांतूच साश्टीचे उपजिल्लोधिकाऱ्यान मस्जिद उक्ती करपा विशीं आदेश जारी केला। अली खानजादे खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मस्जिद सील केल्ली। मजगतीं मस्जिद उक्ती करपाची मजत केल्ल्यान समितीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचे आभार मानले।
उसगांव कल्पावाडा वाठारात जेसीबी मशीन चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान शॉर्ट सर्किट जावन मनोहर ह्या शेतकाराच्या काजू बागायतीक उजो लागलो। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रण हाडलो। ह्या घडणुकेत काजू बागायतीचे सुमार 80,000 रुपयाचे लुकसाण जाले। तशेंच पाय लायटीच्या खांब्याक मोडिल्ल्यान वीज खात्याचे वट्ट 2 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळान दिली। जेसीबी मशीन चलोवप्यान फुजो काडपाचो यत्न केलो, मात ताका वीज खात्यान आडायलो। दुचाकी चोरी केले प्रकरणात मडगाव पोलिसांनी एका दुबाविताक अटक केला। ताचे कडल्यान चोरिल्ल्यो 2 दुचाकी जप्त केल्यो। अटक केल्ल्या दुबाविताचे नाव रोहित कुमार आसून तो मूळ हरियाणाचो। 20 जानेवारीक आख्या मडगावच्यान पल्सर दुचाकी आनी एक ज्युपिटर स्कूटर चोरिल्ली। ह्या प्रकरणाक दुचाकीच्या धन्यांनी पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। पुलिसांनी सापळो रचून एकल्याक अटक केलो। दिवचलेच्या वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपासाचेर पाळसण कोसळपाचे वाटेर आसा। फाटल्या वर्सभर पावसात हे पाळसण कोसळून रेलिंगात अडकून उरला। हे पाळसण पावसाळ्या पयलीं काडचे अशी मागणी जावपाक लागल्या। कुंकळेतल्या प्रस्तावित प्रकल्पाविषयी बुधवारा कुंकळे नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली। या फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यांचो पयलींच विरोध आशिल्लो। आता कुंकळे नगरपालिकेतल्या नगराध्यक्षा सयत 14 नगरसेवकांनी एकमतान विरोध केला। या प्रकल्पाक कुंकळे नगरपालिका कसलोच तेंको दिवचो ना असो निर्णय या बसकेत घेतला, अशें कुंकळे नगरपालिकेचो अध्यक्ष लँड्री मास्करेन्यास हांणी सांगले। तशेंच या प्रकल्पा लागसर आशिल्ल्या नगरपालिकेच्या जागेची स्थिती स्पष्ट करपा खातीर बेगीनूच सर्वेक्षण आनी सीमांकन करतले अशी माहिती नगराध्यक्षान दिली। ॲश वेनसडे हो प्रार्थना आणि उपासाचो पवित्र दीस असो मानतात। या दिसा सावन क्रिस्तांव भावांचो लेंट सीझन सुरू जाता। बुधवारा मडगावच्या हॉली स्पिरिट इगर्जेत ॲश वेनसडे मनयलो। पळयात कांय खिणचित्रां।
फ्रांसात जावपी 52व्या G7 शिखर सभेत उपस्थित रावपाक फ्रांसाचो अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक भेट दिली। भारत आणि फ्रांस हांचे मदीं वाडत वचपी रणनीती आनी राजकीय भागीदारीचेर ह्या आमंत्रणाक भर दिल्लो आसा। प्रधानमंत्री मोदी हाच्या सहभागाक लागून संवसारीक महत्वाच्या चर्चांनी भारताची भूमिका घटमूट जातली अशी अपेक्षा आसा। जागतिक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, हवामान बदल सारकिल्ले महत्वाचे प्रश्न शिखेर सभेक आसतले। नवी दिल्लीत चल्ल्या इंडिया AI फुडाऱ्यांनी भारतातल्या AI नवनिर्माण, डिजिटल मुळावी बांदावळ आणि कुशळताय विकासाचेर भर दिलो। PM मोदी हांणी भारताची AI फॉर ऑल आणि समावेशक तंत्रज्ञान वाडोवपाचेर भर दिलो। भारतातल्या AI संशोधन आणि डिजिटल विस्ताराक आदार दिवपाची गुगलाची वचनबद्धताय सुंदर पिचाई हांणी परतून पुष्टी केली। आज दिल्लीच्या जायत्या वाठारांनी व्हड पावस पडलो। राष्ट्रीय राजधानीच्या हवामानात अचकीत बदल पळोवपाक मेळ्ळो। मोतीबाग हांगा ओले रस्ते दिसून आयले आणि उदकान भिजिल्ल्या रस्त्याचेर प्रवासी वतना दृश्टींक तांकां कमी जाली। ह्या पावसाक लागून वाडत आशिल्ल्या तापमानाक लागून तात्पुरती सुटका मेळ्ळी, पूण कांय वाठारांनी येरादारी मंदताय आयली। हवामान खात्यान हाचे पयलीं शारांच्या कांय वाठारांनी हळुवार ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास काडिल्लो। ओल्या परिस्थितीत प्रवास करतना प्रवाशांनी सावधान रावपाचो सल्लो अधिकाऱ्यांनी दिलो। अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू हांणी आंध्र प्रदेशातल्या विशाखापट्टणम हांगा जाल्ल्या इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्ह्यू 2026 वांटो घेतलो। भारतीय नौदल म्हणजेच इंडियन नेव्ही हांणी आयोजित केल्ल्या ह्या भव्य नौदल कार्यावळीत भारताची दर्यावेली ताक आणि कार्यकारी क्षमता दाखयली। विधीपूर्वक नेळाचो एक भाग म्हूण झुजारी जहाजां आणि नौदलाची संपत्ती दाखयली। राष्ट्रपती हांणी बेडाचो नियाळ घेत आणि राष्ट्राच्या दर्यावेल्या हिताची राखण करपा खातीर नौदळाच्या वचनबद्धतेची तोखणाय केली। संवसारीक दर्यावेले मळार भारताची वाडत आशिल्ली उपस्थिती आणि सहकार्याचेर ह्या कार्यावळीचेर तांणी भर दिलो। पंजाबातल्या बिथिंडा हांगच्या जोड गावात निशेध करतना शेतकारांनी पुलिसांकडेन झगडी केल्ल्यान तणाव निर्माण जालो। परिस्थिती अस्थिर जाल्या उपरांत पुलिसांनी लोकांक शिपडावपा खातीर अश्रुधाराक गोळीबार केलो। कितलेशेच आंदोलक वाठारांत जमले आणि नारे उबारून आपल्या हुस्क्याचेर कारवाय करपाची मागणी केली। तणाव वाडत वचत कायदो आणि सुसंवस्था सांबाळपा खातीर बळगे वापरल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगले। गावात आणि तांचे भोवतणी सुरक्षा तैनात केल्या।
चेक बाउन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयान अंतरीम जामीन मेळोवन अभिनेतो राजपाल यादव तिहार बंदखणींतल्यान भायर सरलो. जेलीन भायर प्रसार माध्यमांकडे उलयतना कायदेशीर प्रश्न आसल्यार आपल्याक वकिलांचे दिवचे अभिनेत्यान सांगले. 2027 वर्सा बॉलिवूडात 30 वर्सां पुराय करतलो अशें सांगून आपल्याक फॅन्सांक तांणी दिल्या आदाराक तांचो उपकार मानलो. फाटल्या दशकासावन न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिला आनी जेन्ना जेन्ना निर्देश दितात तेन्ना सदांच हाजीर रावता अशें यादवान सांगले. ताच्या आड कसले आरोप आसल्यार न्यायालयांत तांकां तोंड दिवपाक आपूण पुराय आसा अशेंय तांणी फुडें सांगलें. श्रीनगर बारमुला राष्ट्रीय महामार्गाचेर दुबावित वस्तू मेळ्ळ्या उपरांत भंय पातळ्ळो. मेळिल्ल्या खबरां प्रमाण हायवेचेर दुबावित पोती दिसली आनी ताका लागून खबरदारी खातीर अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग वाठाराक घेराव घालो आनी वाहनांची हालचाल थांबयली. बॉम्ब विलो लावपाच्या पंगडांतल्यान केल्या उपरांत पंगडान नियंत्रीत स्फोटो वरवीं दुबावित पोती निश्क्रीय केली. हे घडणुके उपरांत सुरक्षा दळान भोंवतणच्या वाठारात सोद कारवाय केली आनी भौशीक सुरक्षेची खात्री करपा खातीर सुरक्षा तपासणी खड केली. सुदैवान कोणाकूय मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. मेळिल्ल्या खबरां प्रमाण बिहार सरकारान उक्त्या सुवातेर मांस आनी नुस्तें विकपाचेर बंदी घाल्या. नितळसाण वाटावपा खातीर आनी भौशीक भलायकेचे मानक सांबाळपा खातीर हें पावल उबारलां. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंगान ह्या निर्णयाक येवकार दिवन राज्यार नितळसाण सुदारपाचे दिकेन हो एक सकारात्मक पावल उबारला. ह्या उपायाक लागून भौशीक भलायकेक फायदो जातलोच पूण पर्यावरणाची नितळसाण सांबाळपाकूय मजत जातली अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. बिहार प्रशासन आता हो नेम पाळपाचेर नदर दवरता आनी नागरिकांनी ह्या उपक्रमाक सहकार्य करचें अशें आव्हान केलां. उत्तर गोंयच्या वेरेम हांगा गोंय नौदल झुजा महाविद्यालयाचे सेनापती रियर एडमिरल अर्जुन देव नायर हांणी आयज नौदल झुजा विद्यालयांत मिडिया वांगड्यांक संबोधीत केले. ह्या ब्रिफिंगा वेळार रियर एडमिरल नायर हांणी महाविद्यालयाच्या चालू उपक्रमाचेर, प्रशिक्षण कार्यावळीचेर आनी दर्यावेल्या सुरक्षा आनी नौदलाची तयारी वाडोवपाच्या हेतान रणनीती लक्ष केंद्रीत केल्या. तशेंच अधिकाऱ्या खातीर वेवसायीक उदरगत वाडोवपाक आनी भारताची नौदलाची क्षमता घटमूट करपाक विद्यालयाची भुमिकाय अधिकाऱ्यांनी भर दिलो. मिडिया संचालनांतल्यान पत्रकाराक गोंयांतल्या नौदल झुजा महाविद्यालयाच्या कार्यपद्दती विशीं आनी फुडाराच्या येवजण्यां विशीं म्हत्वाची म्हायती मेळ्ळी.
जम्मू हांगा लॉ म्हणजेच कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी शारांत राष्ट्रीय कायदो विद्यापीठ स्थापन करपाची मागणी करून निषेध केल्लो. निदर्शनां वेळार विद्यार्थी आनी पुलीस कर्मचाऱ्यांमदीं झगडी जाल्ल्यान तणाव वाडलो. घडणुकेच्या थळार आयिल्ल्या व्हिज्युअलांतल्यान जमिल्ली गर्दी दिसून आयली. कायदो आनी सुवेवस्था सुनिश्चित करतना परिस्थिती व्यवस्थापन करपाचो यत्न अधिकाऱ्यांनी केलो. विद्यार्थ्यांनी ताची मागणी पुराय जाय मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाची प्रतिज्ञा केल्या. एका नव्या अभ्यासात मूत्रपिंडांची चिरकालीन दुयेंस आणि मेंदवाच्या कार्यात अडचणी हाच्या मदीं महत्वाचो संबंध मेळ्ळा. मूत्रपिंडांची समस्या आशिल्ल्या दुयेंतीक संज्ञात्मक उणाव जावं शकता. ताचो परिणाम याद, लक्ष आणि निर्णय घेवपाच्या क्षमतेक जाता अशें संशोधकांनी सांगलां. मूत्रपिंडांच्या दुयेंती खातीर नेमान निरीक्षण आणि सुरवातीच्या हस्तक्षेपाचें म्हत्व ह्या सोदांतल्यान स्पश्ट जाता. मूत्रपिंडांची भलायकी व्यवस्थापन केल्यार मानसीक कार्य आणि एकंदर जिणेचो दर्जो टिकोवन दवरपाकूय मदत जावं शकता अशें तज्ञ म्हणटात. ह्या संशोधनांतल्यान शारिरीक आणि संज्ञात्मक भलायके मदल्या संबंदी विशीं वाड जावपाची पुराव्याचेर भर पडटा. लाल बाजार वाठारांतल्या 2 घरांनी व्हड भिरांकूळ उजो लागलो. अचकीत उजो लागिल्ल्यान शेजारांत भंय निर्माण जालो. परिस्थिती नियंत्रण करपा खातीर आनी फुडलें लुकसाण जावचें न्हय हे खातीर उजो पालोवपी दळान घडणुकेच्या थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. तशेंच वाठारांतल्या लोकांक भायर काडले आनी आदाराचे यत्न सुरू केल्यात. पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मरणा उपरांत चालू आशिल्ल्या राजकीय घडामोडीक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची वरिष्ठ फुडारी सुप्रिया सुले अजित पवारांच्या गटाच्या फुडाऱ्याकडेन बसका घेतली. संक्रमणाच्या काळात राष्ट्रवादी पंगड आपली पंगड सुचारूपणान चलपाक वावुरता देखून पक्ष समन्वय आणि रणनितीचेर ह्या बसकेत भर दिलो. सुप्रिया सुले हांणी गट फुडाऱ्याकडेन केल्ली उलोवपां पक्षांतल्यान फुडल्या युती विशीं आनी संघटनात्मक येवजण्या विशीं चर्चा चालू आशिल्ल्या वेळार जाल्या. महाराष्ट्र सरकारान मुसलमानांक पयलीं दिल्ले 5% आरक्षण काडून उडयलां. राज्यांतल्या जाती आनी समुदाय आधारीत कोटा विशीं वाद सुरू जाल्ल्यान ही चाल सुरू जाल्या. राजकीय फुडारी आनी समाज प्रतिनिधींनी खर प्रतिक्रिया दिल्या. कांय जाणांनी अल्पसंख्याक कल्याण आनी मतायेचे विशीं हुस्को उक्तायला. ह्या निर्णयाचो महाराष्ट्रात म्हत्वाचो सामाजीक आनी राजकीय परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. सध्याच्या आरक्षण धोरणां आनी कायदेशीर चौकटी प्रमाण ही चाल आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें.